इश्टानो, हांवें खुबशा गोंयकारांक आयकलां, आरे वेज तूं किंवा आगो वेज तूं, शी तुमच्या वेज जेवणान न्हू व्हेरायटीच आसना। तर आज आमी करूया डब्बू मिरची। तर सगळ्यात पयली आमी हांगासर घेवया एक डब्बू मिरसांग। हांगासर जी डब्बू मिरसांग म्हाजे कडेन आसा पळय ती थोडी येल्लो जालेली आसा, तुमी ग्रीन घेवं शकता। आता हांव ही डब्बू मिरसांग आसा न्हू ती कशी चिरता ती पळया। ही मिरसांग तुमकां उबी चिरपाक जायी। हांवें जी मिरसांग चिरून घेतला न्हू तेजे हांव आनीक उब्यो शिरो कट करता। ताच्या उपरांत तुमी पळोवं शकता की हांवें हांगासर एक गुळाम घेतला, तातूंत हांव थोडे बेसनाचे पीठ घालता। ताच्या उपरांत हांव आतां हांगासर चवी पुरते ह्या बेसनाच्या पिठान मीठ घालता आनी ताच्या उपरांत हांव घालता वोवो। थोडोसो आमी आतां हळदी पावडर घालून घेवया आनी ताच्या उपरांत घालया हितून मिरची पावडर, जेणे करून मातशें हे जे मिरसांग आसा पळय ती मातशी तिखट लागतली। हांव आतां हाच्या भितर थोडे उदक घालता आनी सगळें मिक्स करून घेता। हांगासर हांव थोडे थोडे करून उदक मिक्स करता। तुम्ही पळोवं शकता की ही हांवें पिठी घेतल्या तेजी कन्सिस्टन्सी अजून पातळ जावना। आतां हांव ही धवळीत रावता। हांगासर हांव हातीचो उपयोग करता, जेणे करून इल्ले इल्ले जे गुळे आसा न्हू बेसनाचे पळय तेजे भितर मिक्स जातले आनी हे पीठ जे हांवें घेतला पळय ते थोड्या प्रमाणात पातळ जातले। हांगासर जेन्ना पिठाचे तुमी लम्स काडटली न्हू तेन्ना तुमकां मातसो टायम लागतलो। ताच्या उपरांत जी डब्बू मिरची हांवें कापल्या पळय ती ही जी पिठी आसा तितून घालता, जेणे करून हे जे पीठ आसा न्हू पळय डब्बू मिरसांगेक लागतले। तुम्ही पळोवं शकता ही जी डब्बू मिरसांग हांवें घेतलेली ती बऱ्या तरेन कोट जाल्लेली आसा बेसनाच्या पिठयेन। आतां म्हाका ही तेलान घालपाक जायी आनी हेची भजी काडपाक जायी। तेल आतां तापोवन घेवपाचें आनी ते तेलाच्या भितर घालपाची आमच्या डब्बू मिरसांगेची भजी। तुम्ही पळोवं शकता की तेल कितले तापलेले आसा। हांवें हांगासर गॅसीचो जो फ्लेम आसा तो बारीक केल्लो आसा, जेणे करून जी हीट आसा ती म्हज्या हातीर येवची ना। आतां ही जी डब्बू मिरसांगेची भजी आसा न्हू ती आमकां एका झाऱ्याच्या मदतीन परतुपाक जायी। तुम्ही पळोवं शकता की हळुवारपणे अशी तुमकां ही झाऱ्याच्या मदतीन परतुपाची। ही तुमची डब्बू मिरसांगेची भजी जाली रेडी। रूच येयली न्हू? आत्ताच सबस्क्राईब करा आणि रावू नका।